राज्यात फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन पावस घसघसपाक लागिल्ल्यान साबार वाठारांनी पालसाना कोसळपाच्यो झाडां पडपाच्यो घडणुको घडत आसात। पावसाच्या धुमशणाक लागून राज्यात साबार कडेन झाडां हुमटून गाडयेर तशेंच रस्त्यार पडल्यात। येरादारी करप्यांक बऱ्योच अडचणी येतात। मडगांव ते बाळ्ळी महामार्गार सकाळी फणसाचे झाड हुमटून पडिल्ल्यान येरादारी वरभर आडवून उरली। जाल्यार फोंड्या व्हड आंब्याचे झाड पडून 4 घरांचे लुकसाण जाले। मारुया एक नदर पावसाच्या करंदायांचेर। पावस जो झडपा लागले कडेन आसा वो झडत आसा, थांबपाचो नांव म्हणटा घेतना पावस हो जायच, पूण वो चड पावस झडले कारणान जायतो डिजास्टर जो आसा वो जाले कडेन आसा। एक म्हणल्यार पयलीं जो आसा हो जो रोड आसा तो म्हणल्यार नॅशनल हायवे 17 बाळ्ळी हांगा एक पणूस पडलो आनी ह्या पणसाचे आमी पयलीं दाखयत आसले की हो पणूस पडलो जाल्यार हायवे बंद जाता म्हणून, आनी खरीच वरभर हायवे जी आसा ही बंद जाली। आनीक मागीर फायर ब्रिगेडीचे मनीस येवन तेणे रोड जो आसा वो क्लियर केलो। आनी त्याच बरोबर नावेली हांगा जो मांडप वचपाचो रोड आसा, आज आमचे फाटल्यान जे झाड दिश्ट पडटा हें पळयात, हें कितली वर्सांचें झाड हें आज रस्त्यार पडलें आनी हो मांडपाचो रोड जो आसा नावेली होय ब्लॉक जावन उरलो। ही अशें करून पावसा पडटात आनी लोकांक त्रास, फायर ब्रिगेडीक त्रास, आनी सगळे जे पेडिस्ट्रियन वतात या गाडी वयता हेंकाय त्रास। तुमी काल पयरू पळयले कडेन आसा दाणेवाडी हांगा गाडयेचेर झाड पडून 2 जाण इंजर्ड जाले। तशेंच करून हांगा कितें अशें वायट घडणूक जावचें न्हय। जो पावस येता हेणे लोकांनी जीव घेवचे न्हय म्हणून आमी मागतात। फोंड्या व्हड आंब्याचे झाड पडून 4 घरांचे भोव लुकसाण जाले। बरे म्हणून बरे, कोणाचो बळी घेतलो ना, पूण 2 गाडयो हे घडणुकेत इबाडल्यो। आयतारा दनपारा सुमार 3.5 वरांचेर ही घडणूक घडली। प्रवीण नायकाच्या घराचे सुमार 3 लाखाचे लुकसाण जाले। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। काल कासांक हांगा एक गुळेची झाड म्हळ्यार एक आनी आंब्याचें झाड, एकूच झाड ते टोटल ते व्हडलें झाड सारकें पडलेलें आसा आनी 4 घरांक डॅमेज जाल्ले आसा। आनी अशें म्हणटात की 2 घरां जी आसा, दोन घरांक चड माल लागला आसा, म्हणजे तांचे लॉस कमीत कमी 6-7 लाख आसा। आनी तिसरें म्हटल्यार हांगा 2 गाडी आसल्यो, दोन स्कुटरी आसल्यो त्योय पोना पडल्यात। आनी आनीक हांगा खोप आसा, ते खोपेक आनी 2 गाडी आसा म्हणटात, त्यो कितें डॅमेज जाले काय ते खबर ना। आनी फायर ब्रिगेडीन जे रेस्क्यू करपा खातीर 3 जाण जे ट्रॅप जाल्ले तांकांय रेस्क्यू केल्ले आसा। आनी हे वड कापपा खातीर खूब तेणी त्रास घेतल्या। दुसरें म्हळ्यार रातभर तेणी काम केलां, 11 पर्यंत काम केलां। लायट नासतना सुद्दां ताणी जे त्रास घेवन ताणें खूब त्रास घेतले आसा। ही घटना घडला की 4-4:30 दरम्यान काल घडलेली आसा आनी आमी रोखडेच मागीर सराक फोन करून कळयले तेन्ना सरांनी फायर ब्रिगेड हाडून वेवस्था केली आनी तेणी फायर ब्रिगेडीन तेंच्यांनी बरें हेल्प केलें। आनी आमचे सगळे पंच आशिल्ले, जेट आशिल्ले, आमी आयले ते भितर आनी 11-11:15 दरम्यान आमी रातचे हांगा रावले। ते गेल्या उपरांत लायटीचो प्रॉब्लेम जालो, तांकां लायटूय नाशिल्ली। झाडाचे ते कितें गुळयेचें झाड म्हणटात ते ताका फेराव गेलो। 2 गाडी स्कुटरी गेली तेंची, बायक। आनी हेजे प्रवीण नायक म्हणटा तेणें जास्त गेल्ले आसा, तशेंच आनंद, नारायण आनी कितले अंदाजे कितले लॉस अशे तुमी एस्टिमेट केला? एस्टिमेट आमी एकाच दिल्ले आसा, तलाटीक सांगलेले आसा। अलमोस्ट म्हणजे हेगेले प्रवीणाने चड जाला आनी तेगेले 2 बायक गेले। आमकां जेन्ना संक सुमार हांगा कॉल येयले तेन्ना आमी इमिजिएटली हांगा टर्न आवट केलो। जेन्ना आमी हांगा पॉयंटार पावले तेन्ना व्हडलेशे हांगा झाड पडलेले आसा आनी थंय वयर 3 मनीस ट्रॅप जाल्लेले आसा। त्या 3 मनशांक ट्रॅप जाले तांकां आमी भायर काडले। परत आनी 2 गाडयांचेर पडलेले आसले, 2 व्हिलर आहा ते 2 व्हिलर डॅमेज आनी ती घरां 2 बरी डॅमेज जाल्ली आसा। आनी पेट्रोल 4 घरांच्या सायडीन आहा आनी पेट्रोल कटर आनी इलेक्ट्रिकल कटर यूज करून आमी बरें 2 टिमींनी आमी हांगासर काम केलें आनी आतां सद्या काम चालू आहा आमचें। बरें मेजर कॉल आहा ते। 4 घर कितलो टायम वयतलो? आनी टायम खबर ना, एक अंदाज 2-4 वरां तरी वचूं शकता। आनी पण तुमकां लायट ना न्ही म्हणटा सद्या? सो लायट ना, पूण आमी अरेंजमेंट केल्या आतां जनरेटराची। मेरे सारके 3.5 ते 4 हेजे भितर पडला। तो मातसो खूब एज आशिल्ली न्ही तेजी, ते सुकलेल्या कारणान तो फुडल्यानच्या वेट पडलो आनी तो फूल बॅलन्स जाला ते हेडच्यान पडलो। पडटना तो कितें जालो, आमो आनी ते घराच्या भितर पडलो आनी तो घराक तर मार बसलेलो आसा। घर फूल डॅमेज जालें, फूल डोटीचें, फ्रीज टीवी सगळे गेल्ले आसा भितर आसले। सो हालीं तुवें केल्ले बांदलेले? हालींच नवे बांदलेले ते, फक्त 5 वर्सां जाले। 5 वर्सां जाले ताका।
नवे पण त्या टायमार कोण नाशिल्ले ना घरा ना कडेन? ना कोण नाशिल्ले भायर हांव आशिल्लो भितर ते भितरल्यावर म्हाका लागले ना फक्त हेजे सगळे वंटी बिंटी ते दुसरे वंटीर पडले आनी ते मोडून गेला. सो आतां कितें तूं सरकारा कडेन कितें तुवें केलां जावं तुका लुकसाण भरपाई मेळची बीन म्हणून कितें? हय ते आतां करूंक जाय न्हू तेणी येवंक जाय न्हू करपाक ते आतां कितलेच लॉस जालो तुका? जातले 2-3 लाखां वयतले ते. आंबो तो गुळो म्हणटा तिका तो 300 वर्सां पयलींचो आनी हे जे पळय भाट आसा ते सगळे आमचे कोम आमी तेका सगळ्यांक एक जाल्यार आमी ते पळय मारूय म्हणटा ते तो एक आसतले आमकां मारून दिले ते आमचे पडटले हे पळय हे म्हाजें घर असो गेलो आमी तिनूय घरां वयतले वारो लागलो आनी हे झाडार पडलो तो नाल्यार तो सोमतो असो पडटा आनी ते ती घरां सगळीं वयतले सारको मदल्यान मदीं पडला सारको म्हणून तो असो येयलो वारो मारला आनी असो सरलो मरे आनी तो पडलो मागीर बोव हांगा तो आमचो म्हाका भावालो चेडो भितर आशिल्लो तो पयल्यान न्हिदलो म्हणून तोय वयतलो तेगे घर सबंद मोकळें जालें सगळें काबार जालें. हे पळय हांगा तुमचे हे हांगा तेकोन 5 वर्स जालें तें घर हालीं बांदलेलें. हय पयलीं बेश्टें आशिल्लें मातयेचें आतां तें चिऱ्यांनी बांदलेलें आनी वयल्यान सगळें पत्रे घातलेले कंप्लीट कांय उरलें ना तेगेलें आतां सगळें मोडलें. सगळें गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.